बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज कोण जन्म दिवस आचरशितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी तांचेर मागता. अनिता मार्टीस सांता कट्टे, शाविना मिनेजेस दुबई 15th बर्थडे, क्रिस्टन पिंटो दुबई, क्रिस्टिन मॉरिस फेर्नांडीस 92nd बर्थडे 92 वर्सांचो, इव्हलिन डिसोजा मार्नेमी कट्टे आत्तावर 15th बर्थडे, क्रिस्टन दुबई 76th बर्थडे 70 वर्सां, सिसिलिया लसरादो वाकोला मुंबई, वेरोनिका मोंती डिसोजा दहीसर मुंबई, प्रेसिल्ला ॲलिस सिक्वेरा मँगलोरू 10th months बर्थडे म्हणजे जल्मून 10 महिने जाले बाबा एझियल डिकुन्ना बचपे. तशेंच 40th वेडिंग एनिवर्सरी 60वा काजाराचो वार्षिक दिवस फ्रांसीस आनी आयरीन आराना बोरिविली. तुमकां आमी बरें मागता, देवाची आशिर्वादां मागता. जिवितांत वर्ती अजापां विद्मितां आशिर्वादां अनुभव केल्यांत दैवीक उलरित्र मंदेच्या मागण्याद्वारे तशेंच तांच्या त्या सामानी देव तांकां पावला देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. केविन वर्जिनिया सिक्वेरा निड्डोडी, एंजल गेवन बर्बोजा चारकोपू जायतीं आशिर्वादां अनुभव केल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. मारिया रेबेल्लो शारजा, स्मिता फेर्नांडीस पडबिद्री, ग्रेटा लोबो सुरतकाल. जायते जाणांची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. आस्पत्रेंत आसलो व्यक्ती 7 दिसान कोमा आसलो डॅनियल म्हणलो, तो आतां दोळे उक्ते करता आनी ताका आयकूंक सुरू केला आनी ताणें बेगीन आस्पत्रेंत फाटीं येवचे खातीर मागूंक करच्यांनी उलो दिला. कॅन्सर पिडा आसली, वांसना म्हूण डाक्टरान सांगलें, पूण पिडा गूण जाल्या आनी पिडेस्त संपूर्ण तरान बरो जावन कामाक लागला. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. बैल्या गांव वचूंक पास जावची आसली ती IELTS एग्जाम आनी तशेंच OET एग्जामान पास जाल्यांत शिकपांत परिक्षेंत पयलीं चिंतल्याच्या चड मार्क्स मेळ्ळ्यात. बऱ्यांत बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS सीट मेळ्ळ्या, इंजिनियरींग सीट मेळ्ळ्या, CA करूंक साध्य जालां आनी BSc करूंक ग्रॅज्युएशन करूंक बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळा. देखून ती सगळीं देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया. मिशेल डिसोजा आनी ताचें कुटुंब USA हांच्या विशयी तेसां पासत बिझनेसांत बरें सक्सेस जावचे पासत. बंटी आनी आमांदा चारकोप, सिद्धांत म्हणल्यार बेगीनच पिडेंतलें बरें जावचे खातीर आनी बरी भलायकी अनुभव घेवचे पासत. ऑस्वर्ड डिसोजा मुंबय हाच्या विशयी तेसां पासत. सर्जरी जावची आसा, सर्जरी जायनासतनाच पिडा गूण जावचे पासत आनी सर्जरी जावंक आसल्या बऱ्या तरान जावचे खातीर दोंबरा गांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर, गर्भ काडचें, योत्रस काडची सर्जरी आसा बऱ्या तरान जावचे खातीर, किडनी ट्रान्सप्लांटाची सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर, डायलीस जावन आसा एका व्यक्तीचें बेनेडिक्ट म्हणल्या व्यक्तीचें, ताका तें डायलिसीस जावन ताणें देवान गूण करचे खातीर आनी एका भयणीकी किडनी फेलियर जावन डायलिसीस करनासात, तिणें बरें जावचे खातीर, क्रिस्टन म्हणल्या भयणीन बरें जावचे खातीर, परिक्षेन पास जावचे खातीर, भुरगो शिकना ताका बुदवंतकाय उणें आसा ताका बरी बुदवंतकाय जाणवाय आनी गिन्यान देवान दिवचे पासत. गर्भांतलें बाळशें बरें ना धाकट्यान ऑपरेशन करचें म्हणा, पूण तें भुरगें बरें जावचे खातीर, भुरग्याचें देणें लाभचे खातीर IVF केलां. तातूंत तांकां सक्सेस जावन भुरग्यांचें देणें लाभचे पासत. सैरीक जावचे पासत. वय उतर प्रायर विशेश कश्ट आसात, आंग पांग दूख आसा, तांतलें देवान तांकां सुटका दिवचे पासत. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत पुलगतून ते आत्म्या पासत मागया. देवादीन रॉकी कोरेया आनी कुटुंब मुंबय, देवादीन बॅप्टिस्ट मेंडोन्सा आनी तांच्या कुटुंबां सरलेल्या मालगड्या पासत. कुटुंबां सरलेल्या विशयी जावन सिक्वेरा गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करतात. देवादीन जाल्ल्या डिसिल्वा आनी कुटुंबांतल्यान उडास करता. वेरोनिका सिक्वेरा निड्डोडी, देवादीन फेलिक्स मार्टीन डिसोजा वाडाला ईस्ट, देवादीन जॉन डिसोजा चारकोप, देवादीन जोस्पिन पिंटो चारकोप, देवादीन अँटनी पिंटो चारकोप, देवादीन ॲग्नेल पिंटो चारकोप, देवादीन क्रिस्टोफर पिंटो चारकोप, देवादीन तेरेसा मास्कारेनस चारकोप, देवादीन बेल्चर मास्कारेनस चारकोप मुंबय, देवादीन उर्बान डिसोजा चारकोप, देवादीन कॉसेस सांव डिसोजा चारकोप, देवादीन लिओ डिसोजा चारकोप, देवादीन फिलो पिंटो चारकोप, देवादीन एलिझा
फेरोस 4 कोपू. देवादीन विक्टर डिसोजा 4 कोपू. देवादीन रोजारियो डिसोजा 4 कोपू. देवादीन आयडा पिंटो 4 कोपू. देवादीन सिडनी फेरोस 4 कोपू. देवादीन डेन्सियस डिसोजा 2nd डेथ एनिवर्सरी पडील. देवादीन एंजेलिन रोड्रिगस उडपी. देवादीन फ्रांसिस आणि रिटा क्रास्टा सुडिया. देवादीन डेझी डिसोजा ऑर्लेम मुंबई मालाड. देवादीन बेनेडिक्टा मिरांडा रुजई आणि देवादीन सिस्टर पेशन्सिया येसी बेंदूर. पुलगतून आत्म्याचा उडास करता विन्सेंट सिसिलिया कुलशेखर. बर्थ एनिवर्सरी देवादीन राहुल कॉलिन फर्नांडिस RCF किन्नीकोडी. देवादीन रेमंड कॅस्टिलिनो अंधेरी वेस्ट. देवादीन जेकब आणि लिली डिसोजा कांडलूर. देवादीन इवलिन पिंटो 7th डे मास 7व्या दिसाचा उडास कुप्पेपदाव. देवादीन लिली आणि ॲग्नेस डिसोजा पडबिद्री. देवादीन आयरीन आणि ऑलिव्हर क्रिस्टोफर पडबिद्री. देवादीन फ्लॉसी डेल्फिन डिसोजा पडबिद्री. देवादीन फ्रांसिस आणि सुनील पडबिद्री. पुलगतनीत असल्या आत्म्याचो उडास करता जसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री. अनाथ आत्म्या खातीर मागता जसिंता क्रिस्टोफर पडबिद्री. देवादीन सोबिना आणि जोसेफ डिसोजा मुल्की. देवादीन जॉन सुवारेस मुल्की. शासनाचो विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत. आमेन. भक्ती उर्बेन तुका नवता सोमिया तीन वार्षी काळजा उपकार माता जियेत आमच्या तुझ्या विचित्रेक सोम्या किते पाटी आम्ही दी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सद्या काळाचो 21वो आयतार ही देवस्तुती आज आमी संभ्रमता. आयच्या दिसांत आमकां जेजू एक व्हडलें सवाल आमच्या मुखार दवरता. तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आमचो आदलो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो ताणें बरयल्ल्या त्या बुकांत जीजस ऑफ नॅझरेथ म्हणल्या बुकांत सुरवेल्या भागांत तो एक प्रस्ताव घालता. तो म्हणटा एटलिस्ट हाफ ऑफ क्रिश्चियन्स डू नॉट नो क्रायस्ट म्हणटा. सोडून अर्धांश क्रिस्तांव लोक जेजूक वळखना म्हणटा. हें आयकून आमकां इल्लेशें शॉक जाल्ल्या बरी जायत. क्रिस्तांव लोक वळखना गे जेजू. हेर लोक वळखना म्हूण आमी समजूं येत, पूण क्रिस्तांव लोकूच जेजू वळखना गी म्हूण कित्याक अशें पापसाहेब सांगता म्हूण आमच्या मतीन सवाल येवंक पुरो. आनी तो म्हणटा मुखार म्हणटा मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन्स नो अबाउट क्रायस्ट बट मेनी क्रिश्चियन्स डू नॉट नो क्रायस्ट. सडाव जण क्रिस्तांव जेजू विशांत जाणा आसात. जेजू विशांत तांकां समजून आसा, पूण जेजूक ती नेनात. मोगाचेनो एका व्यक्ती विशांत आमी समजोवचें एक विशय जावन आसा, पूण त्या व्यक्तीक जाणा जावचें ते आनी एक विशय. एका व्यक्तीक आमी जाणा जाय तर ताचे ते आमचो संबंद भोव गरजेचो. संबंद ना जाल्यार त्या व्यक्तीक आमी जाणा जावंक जायना. त्या व्यक्ती विशयान समजून आमी संबंद नासतना जोडयेत. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिवन आसा. ताचे विशयांत जाणा जावंक न्हय, पूण ताका जाणा जावंक म्हणजे ताचे ते आमी संबंद गूण करूंक, थीर करूंक, घट करूंक. आनी पवित्र मिसाचें बलिदान मोगाचें आमकां एक व्हडलो अवकाश जावन आसा. सोम्या जेजू ते आमचो संबंद घट करूंक, थीर करूंक आनी सोम्या ते आमी जियोंक. तर एक घडी भर मोगाचें आमचे दोळे आमी दंपया. आमकां सोम्या एक घडी सारया. कितलेशे अवकाश आमकां मेळ्ळेले सोम्यान दिल्ले.
ताचे ते आमचो संबंद घट करूंक तो आमी उपयोग केलात की आज म्हजो संबंद म्हज्या सोम्या तें कसो आसा आज सोम्याक म्हज्या जिवितांत हांव कशें वळखत हा ताचो खरेपणी पाटलाव करूंक खंयच्या रितीन हांव प्रयत्न करून आसा जर आमकां मेळिल्ले अवकाश आमी सारक्या रितीन गळसूनात हॉकडावन करून गेल्यात देवान आमकां दिल्ली ती वर्ती कुरपा जर आमच्या जिवितांत आमी हॉकडायल्या सोम्या ते आमचो संबंद घट करूंक जर आमी सलवल्या तर ह्या वेळार खालतेपणी बोगसने मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेव सदांच हांव वार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप प्रार्थना आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाली देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक भळेपणान आमकां फोवो कर आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळगलेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसैया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शेबनाक रावळेराच्या कारभाऱ्याक दळबरांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थान वयलो ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्याक एक बापोय जातलो. हांव ताच्या बुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना, आनी तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळा प्रासवर्ते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलो. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसर नाका. सर्वेस्पर खरोच महोन्नत, तरी खालत्यांचेर तो तिश्ट घालता. पूण गर्विश्तांची वळख तो पयस्तावून धरता. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससनाक पाळटा, तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. सांव पावलून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, हा कितली अगत देवाची संपत, हा कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण परकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो.
कोणे ते ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचें लक्षें घेतलां. सर वस्तू ताचे तावन आरंभ जातात, ताचे मरिपात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात. ताका जावं महिमा सदां सर्वतां. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे वडोदकार. Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रू वाखडप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचें ना. Alleluia, 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 Alleluia. सोरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. तेव्हा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत सेजरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरिमाया ह्या प्रवादी पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? शिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, जिवा देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं शिमोन, योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडाप केलें कोणी मनशान न्ही, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याचो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें आसतलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हण कोणेय सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचे उतर हे. वाखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? जेजूचे हे सवाल. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूची वळख सारकी ना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे क्रिस्ती जिवीतच अर्थराय जाता. आनी ह्या खातीर आज जेजू आमकां एक व्हडलें सवाल विचारता. भोव गरजेचें तें सवाल. पयलें ताणें विचारलें एक जनरल सवाल, ताचे उपरांत विचारलें इल्लें पर्टिक्युलर सवाल. दोन सवालां आज विचारले जेजून, ती आमी आज नियाळ करया. पयलें विचारलें सवाल मातेवाचो वांजेल 16व्या वसवर 13व्या वळींत आमी आयकलें जेजून कितें विचारलें पळया. उपरांत सेजरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांताक येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? म्हाका न्हू हें घडीत जेजूच्या त्या परगट जिनयेच्या सुमार 2.5 वर्सां ती जाल्ल्या उपरांतले घडीत म्हूण जाणटे सांगतात पळयत पुस्तकाचे. म्हळ्यार ताच्या परगट जिविताच्या 11च्या त्या हंताक येता आसतना
सेजारिया फिलिपी म्हणल्यार त्या गांवांत थंयसर मस्त तरांचे कन्फ्युजन आसलो तो गांव भावार्था विशयांत धर्मा विशयांत मस्त घुसपोट गोंधळ आसलो तो गांव त्या परिसराक तो पावता आसतना जेजूय इसारता एक सवाल आपल्या शिसांक लोक म्हजे विशयांत कितें म्हूण सांगून आसात लोकांक म्हजी खरी वळख मेळ्ळ्या गी म्हाका हें कित्याक विचारलें जेजून सवाल एक जनरल सवाल हें विचारलें थोडे पटी आमी चिंतूंक पुरो जावंक पुरो जेजू आतां परगर्जीने आखेर जावं लागीं लागीं येता आसतना आपली पॉप्युलॅरिटी कितली वाडल्या आपूण कितलो पॉप्युलर जाला म्हूण एक पळोवचे खातीर म्हणून जेजू पॉप्युलॅरिटीची गरज नासली जर तो पॉप्युलर जावंक आशिल्लो जाल्यार तो फरिजेवांक आनी सदुजेवांक आनी खंडन करून उलयनासलो पूण सत तो उलयलो आनी कितें सारकें ना ताणें खंडन केलें पॉप्युलॅरिटी खातीर तो जेवना तर मगाच्या बाबून कित्याक ताणें विचारलें सवाल कित्याक म्हळ्यार सभार लोक त्या वेळार जेजूक एक असर्यांगार म्हूण चिंताले तो एक शिकोणदार तो एक प्रवादी तो एक असर्यागार एक क्रांतिकारी एक समाजेंत परिवर्तन हाडचो तसलो एक व्यक्ती तो एकलो आमकां राजकीय क्षेत्रांतय मुखेलपण घेवचो तसलो आमकां रोमाकाराच्या बंदडेंत हांव सुटका दिवचो तसलो असलें चिंता मोगाच्या भाव भयणीनो लोकां ते आसले जेजू विशयांत आनी ह्या देखून तो इल्लो समजोवंक पळय तांकां कितें लोक चिंतून आसा लोक तांचे मदें जेजू विशयान कितें सांगून आसा आनी सिसान ताका कितें जाप दिली पळय थंयसर मुखली वळ आमकां सांगता ताणी जाप दिली थोडे तो स्नान जाता जुवांव म्हणटात थोडे म्हणटात तो स्नान जातार जुवांव म्हणटात म्हळ्यार जुवांवचें मरण ते दळसू जाल्लें आनी आतां स्वता खातीर इतलो धैर्यान उलयल्लो तो स्वता खातीर जेल्लो तो तसो स्नान जाता जुवांव आतां परत तांच्या जिवान जावन आयला कोण ना म्हणलें एक चिंता आप लोकां मदें आसलें देखून थोडे तो तूं स्नान जाता जुवांव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात हेर थोडे एलिया म्हणलो प्रवाद एकलो आसलो ताणें व्हडली व्हडली अजापां केल्लीं परण्या सल्लांत आनी तसोच तो त्या उज्याच्या चॅरियट ऑफ फायर म्हणटा तातूंत तूं वयर गेल्लो तो येवचो आसा म्हणून सांगलेलें एलिया परतान येतलो म्हणून तसो जावंक पुरो ओ एलिया आनी व्हडली व्हडली अजापां केल्यांत वचूं जाय जे म्हणून अशें चिंताप आसलें आनी हेर तो एरोमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटा तो एक प्रवाद्या पैकी आदल्या काळार मस्त प्रवादी आसले तांणी देवाचें उतर परगट केल्लें देवाच्या राजाची शिकोवण तांणी दिल्ली तशेंच वय एक बरो शिकोवणदार बरी तरेन शिकोवन दिवन आसा लोकांक भोव सोंप्या उतरांनी समजोनी दिवन आसा तोच जायजे तांच्या मदलो एकलो आतां परत आयला कोणा जायजे म्हणून हे चिंता मोगाचें लोकां तें आसलें शिसांनी जेजूक सांगलें आजय मोगाच्या बाबून आमी पळोवंक जाल्यार संवसारांत लोक जेजूक दुसऱ्या रितीन वळखता आमचे मदें आसात मुस्लीम भाव तांचे लागीं आमी विचारल्यार तुमकां जेजू कोण म्हूण सांगला ते म्हणटात येसू नबी म्हणटात येशू नबी म्हळ्यार प्रवादी म्हणून अर्थ जशें जेजूच्या काळार लोकांनी समजून घेतलें तशेंच आजय आमचे मुस्लीम भाव जेजूक एक प्रवादी म्हणटात सक्कट प्रवाद्या मध्ये तो एक प्रवादी ताका सोडवणदार या क्रिस्त म्हणून ते स्विकार करिनात तो एक प्रवादी आनी मोहम्मद 11 आयिल्लो प्रवादी ताच्या पयलीं आयिल्लो एकलो प्रवादी म्हणून ते मानतात जेजू तशेंच मोगाच्या बाबून आमी हेर धर्माच्यांक पळयलें जाल्यार तेय म्हणटात तो एक अद्भुत करचो व्यक्ती एक आमी ह्या संवसारांत कशें आमी जे म्हणून आमकां सांगूंक आयिल्लो व्यक्ती आपणा जिविती मुखांत आमकां एक वरती साक्ष दिल्लो देख दिल्लो एक व्यक्ती अशें जेजूचें तें व्यक्तित्व भारी बरें म्हूण वळखून घेवचो लोकी संवसारांत आजुनी मस्तो आसा मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्तांव न्हय आसलेय वळखून घेतात पूण मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या विशयांत आमी कितें चर्चा केली जाल्यार कित्याक लोक अशें म्हणटा कित्याक तांकां समजनांगी हें पुरा चर्चे कांय गरजेचें न्हय ते वेस्ट ऑफ टायम जेजूनी चर्चे करूंक जेजू थंयसर चर्चे करूंक वचोना जेजूनी विशय काडून कित्याक लोक अशें म्हणटा म्हूण कांय समजोवंक तो वचोना आनी त्या संदर्भार मोगाच्या बाबनीनो जेजू ताचें क्वेश्चन बदलिता एक जनरल क्वेश्चन ताणें विचारलें आतां तो एक जनरल क्वेश्चन न्हू आनी एक भोव पर्सनल नाजूक सवाल थंयसर विचारता कितें न्हू
विचारता पळया तवळ जेजू तांकां विचारी जेजू तवळ तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात पोनू तुमी तुम्ही तुम्ही म्हळ्यार तुम्ही म्हळा कोण तुम्ही म्हळा कोण तुम्ही आशिल्लात कितें जेजू विचारतना आशिल्लात हांगा तुम्ही म्हळा कोण आ पहिले आमी विचारले जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले सवाल न्ही लोकांक जनरल विचारले सवाल नाही आहे आपल्या शिसांक त्या देखून जेजून विचारले ताज्या शिसांक तुम्ही शिसांनी सांगले दुसऱ्या विशयांत लोकांले म्हणटा म्हणून न्ही आतां तुमी तुमकां आनी त्या लोकांक फरक आसा की ना तुमी म्हजे सांगाता आसले मनीस तो लोक खूब अप्रूप आयिल्लो काले तांणी इल्लो वेळ रावले शिकोवन आयकले अजापा पळयले आनी तो गेलो फाटी पूण तुमी म्हज्या सांगाता आसले म्हजे सांगाताच रावुल्ले हांवें कितें केलां कितें उलयलां कितें सगळें पळयल्ले तुमी तुमी कोण म्हणटा ते आनी त्या वेळार पेद्रू न्हू सकट शिसांच्या नांवी एक जाप दिली तो इल्लो आमसोरी जाप दिवच्यात तशें आतां आपुणूच पयलो म्हणून ताणें जाप दिवन सोडली ह्या फाटी पण समाज जाप दिला उतरल्या कडेन इल्लो घुसपडला ओडना कितें जाप दिली पळया सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तो सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत मोगाच्या भावनो भयणीनो हे दुसरे सवाल जेजून विचारिल्ले हांवें तुमकां सांगलें एक पर्सनल सवाल म्हणून एक वैयक्तीक सवाल जावन आसा ते वैयक्तीक सवाल आनी वैयक्तीक सवाल ते जाल्ल्या वरवीं जेजू आमचे तावन जनरल जाप आशेना हांवें एक वैयक्तीक जाप ताका दिवंक आसा इट्स ए पर्सनल क्वेश्चन दॅट डिमांड्स अ पर्सनल रेस्पॉन्स जनरल दिला जायना मगाचे न्हू उरलो लोक कितें सकट सांगून आसा तशेंच हांवें सांगता म्हळ्यार जायना म्हाका म्हज्या जिवितांत जेजू कोण जावन आसा हे मोगाचें हांवें समजून घेवंक आसा ताका देखून एक पर्सनल जाप जेजू म्हजे तावन आशेता हे सवाल तो म्हाका विचारता आसतना शिसांक ताणें विचारले आनी तीच तरेन पर्सनल जाप आशिल्ली आनी पेद्रून ताका पर्सनल जाप दिली ताचो अनुभव जेजू ते कितें म्हूण ताणें सांगलो पर्सनल जाप ताणें दिली हे सवाल मोगाच्या बाबून एक क्रिटिकल क्वेश्चन एक भोव नाजूक सवाल जावन आसा क्रिटिकल कित्याक तें क्रिटिकल कित्याक म्हळ्यार ह्या सवालाच्या जापींत म्हजो जेजू तें म्हजें कमिटमेंट म्हजें समर्पण कितें म्हूण थंयसर आसा ह्या सवालाक जी जाप हांव दिता त्या प्रमाणे हांव जेजूचो पाटलाव करता कित्याक म्हजो हांवें जेजूचो पाटलाव करचो तो हांवें जेजूक दिवच्या ह्या जापीचेर आसा ताजे देखून एक क्रिटिकल क्वेश्चन तिसरें मोगाच्या बाबून हे सवाल एक डिसायसीव क्वेश्चन म्हणटा डिसायसीव म्हळ्यार एक खरो निर्धार करून करचे तसलें क्वेश्चन म्हज्या जिविताचे शेवट कितें जावन आसा संपूर्णता कितें आसा ते ह्या सवालाच्या त्या जबाबीत आसा जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें कोण म्हूण स्विकार केला हाचे वयर मोगाच्या बाबतीन म्हज्या जिविताची संपूर्णता आसा त्या देखून हे सवाल हांवें चिल्लर सवाल म्हणून भायर उडोवंक जायना म्हज्या जिवितांत मोगाचें न्हू हांवें समजून घेवंक आसा हाचें महत्व कितें म्हणून हे सवाल जेजू विचारता आसतना त्या काळार मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सवालाक जाप इल्लीशी सुलाभ आसली दिवंक कित्याक पेद्रू जुवांव जाकोब तोमास आनी सक्कड जेजू सांगातास आसले ताका पणी पळयल्ले ताका आयकल्ले सक्कड न्ही तशें आसतना इल्लें सुलाभ कोण म्हूण विचारतना समजून घेवंक पूण आमची परिस्थिती तशें आसा गी कशें शिसांनी मोगाच्या बाबतीन जेजूक पळयल्लो ताका आयकल्ले ताका ते मेळिल्ले ताका सांगाता ते जेले तशें आमकां आज जिवंक अवकाश ना
तर मोगाच्या बाबरीनो आमी वैयक्तीक जाप दिवची कशी, एक सवाल आमकां दोसूंक पुरो. तुमकां दोस्तागी दोस्तागी तांकां सुलभ आशिल्लें, आमकां तेका सुलभाचें न्ही. हांव चिंतूंक लागलो मोगाच्या बाबरीनो, हे सोमांगी, हे सवाल सोमांगी. पूण मोगाचें न्हू, देवाचें उतर वाचता वाचता आसतना म्हाका सोम्यान उगडापें केलें तें सारकें न्ही. आतांय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या ह्या वेळार ह्या परिस्थितींत सोम्याक पळोवंक, सोम्या लागीं उलोवंक, सोम्याक आयकोवंक, सोम्याक मेळोवंक, सोम्या सांगता जियोवंक जशें ताणें अवकाश दिल्लो त्या वेळार तोच अवकाश तुका आनी म्हाका आज दिवन आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार क्रिस्तांवांक तें कळीत ना. आनी त्या देखून आनीकी काळोखान सांसपोन आसात. आनीकी जेजून हे सवाल विचारतना सारकी जाप दिवंक नर्गोवन आसात. तर आमी समजून घेवचें मोगाचें न्हू, कसो जेजू आमकां आज अवकाश दिता ताका पळोवंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताका आयकूंक, ताका मेळोवंक, तशें सांगता जियोवंक. मातेव असो वांजेल आमी काडलो जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी 18वा वर्सार काडया. 20वी ओळ आमकां कितें सांगता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदेगात. जेजू म्हणटा, जंय दोग वा तेग म्हजे नवी सांगता मेळटात, म्हजे नांवी सांगता मेळटात, थंय हांव आसा तांचे मदेगात. थंय हांव आसा तांचे मदेगात. मोगाच्या बाबून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळा जेजूच्या नाम्या मेळटा आसतना, हर एका मागण्याच्या वेळा जेजूच्या नाम्या मेळटा आसतना जेजू ताचे हजारपण आमच्या मदें थीर करता. कित्याक जेजू म्हणटा, लुकाचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 10वा वर्स 16वी ओळ. लूक चॅप्टर 10 वर्स 16. जेजूक मोगाचें न्हू आमी आयकता जाय तर आतांय तो आमकां अवकाश करून दिता. खंयसर पळया, लूक 10:16. जो कोण तुमकां आयकता, जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, तो म्हाका आयकता. म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजून आपल्या शिसांक सांगली उतरां, जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या जेजूच्या नांवान जे कोण उलयतात, थंड दितात, तांच्या मुखांतर सोमीस आमचे लागीं उलयता, तो आमचे लागीं उलयता. ताचें उतर तो आमकां दिता, संदेश तो आमकां दिता, तो आमी स्विकार करूंक आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, मात्र न्ही, सोमी जेजू आमकां ताची आनीकी गुंडायन वळोवंक जोडूंक अवकाश करून दिता. मातेव वांजेल 20 आनी 5 वर्सवर 40 वळ आमकां सांगता कशी तशी वळख आमकां आणखी सर गुंडायन आमी जोडी जाय म्हणून तो सांगता. आयका, मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40. तो वळू राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें, ते म्हाकाच तुमी केलें. ते म्हाकाच तुमी केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू आमकां स्वस्थ सांगता, एका गरजे वता ते कितें आमी आमचें उदार म्हूण दाखयता, आमचें जावं कितें एक दयाळ करणी करूंक साज जाता ते आमी करता, तो वळ त्या गरजे वता ते सोम्याक आमी पळयता. कशें आमी सोम्याक भेटता आमच्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत. जेजूस आमकां सांगता, मातेव वांजेल 11 वर्सवर 20 आनी 8वी वळ आमी काडया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. जे ह्या म्हजे सरसी सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया, आनी म्हजें लागचें शिका, म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो, हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो, कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येता आसतना म्हजें लागचें शिका. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें, तुमकां विश्व मेळटलो म्हूण सोमी बसयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याक आमी विशेश रितीन भेटता. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमचे कश्ट दूख ताका समर्पण दिवन ताचे तावन आमी शिकता आसतना, सोम्या थावन आमी शिकोवंक तयार जाता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्याक आमी खरेंच भेटता. ताची आमकां खरी वळख जाता.
आनी ती वळख आमकां जाय से म्हाका जनो ह्या सवालाक पर्सनल वैयक्तीक रितीन आमी जाप दिजे तर सोम्या लागीं आमी दिसपडते उलय जाय सोम्या लागीं आमचे काळजांत आसले आटे विटेक दूख कस दूख आमी सांगत जाय काली मोगाच्या बाबडीनो आमचे आमकां कोणी पयस सभेन दिली ती रेडीमेड मागणी मात्र आमी सांगल्यार पावना म्हणा मंत्रा गेल्यार पावना आमच्या काळजांत कितें आमकां बगून आसा आमचे सगळे खाली सोम्या मुखार आमी उक्तें करूंक जाय सोम्या सांगूंक जाय अशें म्हाका बगून आसा अशें म्हाका जावन आसा सोम्या तूं एकलो मात्र म्हज्या जिवितांत म्हाका ह्या परिस्थितींत भायर हाडूंक शकताय तुजेर म्हजो भावार्थ तुजो म्हजो भरवोसो आनी तो व्हड मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याची आमकां थंयसर खरी वळख जाता त्या देखून म्हाका न्हू आमी फाटीं 2000 वर्सां वसा जे मुन्ना जेजूची वळख धरूंक आज आमी ताच्या नांवां सांगाता मेळटा आसतना तो आमचे मदें आसा तोच आमचे लागीं उलयता ताका आमी मेळटा एका खातीर गरजे वता थंय आमच्या समुदायान ताका आमी मेळटा आमी आमच्या सोम्याक आमचेच जिवीत ताका आमी संपूर्ण तरां समर्पण दिवन ताचें हांव शिकोवंक फुडें सरता आसतना तो व्हड मोगाच्या भावान आमी ताका खरें जाप दिवंक शकतले हांव पेद्रून जाप दिल्या बरी पेद्रून जाप दिल्या बरी तो कोण म्हूण आमच्या जिवितांत आमी वळखूंक शकतले हांव तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत निमाणे मोगाच्या बाबून एक ल्हानशें दृश्टांत दिवन आयसो नियाळ आखेर करता म्हाका उडास तें घडीत हांव नवी शेट आसतना जाल्लें तें घडीत नवी शेट म्हळ्यार आध्यात्मीक जिविताची एक आमकां जिवितांत वाडवो जोडच्या खातीर एका वर्साची तरबेती धार्मिकांक याजकांक प्रत्येक जण धार्मिकांक ती आसा त्या तरबेती वेळार आमकां आमच्या नोवीस मास्टर म्हणलो आसता आमचो वडील आमकां तरबेत दिवचो ताणें आमकां एक दीस सकाळ सांगाता रावंड बसोवन विचारले सवाल हू इज जीजस फॉर यू तुमी ही जाप दियात एकामेकाक वांटून घेयात म्हूण रावंड बसोवन आमकां विचारले इल्ले वेळ चिंता कोण जेजू तुज्या जिवितांत अशें आमी एक एकले जाप दिवन वता आसतना एकल्यान सांगलें जीजस इज माय सेवियर म्हजो तो सोडवंदार आनीकलो म्हणालो जीजस इज माय शेपर्ड तो म्हजो गोवळी एकल्यान म्हळें जीजस इज माय फ्रेंड म्हजो इश्ट अशें तांचो अनुभव वांटून घेवन वता आसतना आमच्या क्लासीचो म्हजो नोवीसान एकलो सांगाता आसलो ताणें सांगलें जीजस इज माय कार्पेंटर तो म्हजो कार्पेंटर म्हणालो सक्कड आमी जोरान आसल्या म्हजो एक आचारी जेजू म्हणटना आमकां आसो आयलें जोरान आमी आसल्या पूण मोगाच्या बाबुनीनो त्या वेळार आमी आसल्या म्हाका समजूना ताणें कितें सांगलें म्हणून पूण सबार वर्सां उपरांत ताच्या विशयान हांव नियाळ करतना म्हाका सोम्यान उजवाड दिलो तो समजोवचे खातीर हांवें चिंतलें ताचे कडेन विचारूं ना ताणें कितें चिंतलें म्हणून पूण हांव समजून घेतलें की कशें एक सुतारी एक आचारी एक रुखाचो कुडको घेवन कांयच रूप नासलें ताका एक बरें आपुरबायेचें रूप दिता आनी एक नवी एक आकृती ताच्या मुखार रचन करता तशेंच जेजू म्हज्या जिवितांत एक म्हाका अर्थ दिता कांयच न्ही आसलें म्हज्या जिविताक तो एक रूप दिता म्हजें जिवीत तो नवें रचन करता ह्या अर्थान ताच्या त्या अनुभवान ताणें सांगलें जायचें म्हूण हांवें चिंतलें पूण त्या वेळार हांवें समजूंक ना आमकां हर एकल्याक मोगाच्या बाबून आमच्या जिवितांत सोम्यात एक अनुभव आसा सोम्याची वळख आमकां विविध रितीन मेळ्ळ्या पूण मेळ्ळलो तो अनुभव मोगाच्या न्हू सोम्यात तसो समय दवरूंक जायना तो गूण करूंक जाय थीर करूंक जाय त्या अनुभवांत आमी वाडोवंक जाय सोम्यात दिसपरतो आमचो संबंद घट जावंक जाय आनी त्या मुखार मात्र मोगाच्या बाबणीनो आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवीत खरेपणी अर्थापून आमी करूंक शकता तर आज मोगाच्या बाबणीनो एकेडे पर आमचे दोळे आमी दामपया परत सोम्यान आमकां आज दिल्लो उलो आमी उडास करया ताणें विचारलें तें सवाल आपल्या शिसांक हू डू यू से दॅट आय एम तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा तें आज सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी जाप दिवया दिसपरतें ताका आमी भेटता आसतना संगत आमी मेळटा आसतना ताच्या नांवी देवाची उतरां थंय ताका आमी आयकत आसतना आमच्या समुदायांत ताका आमी मेळटा आसतना गरजे वता थंय आमी पावता आसतना आमच्या मागणें जिवीत सोम्या तें आमी बांदून हाडटा आसतना तो आमच्या जिवितांत कोण म्हूण आमी वळखून घेवया
ताचे संगी दिसपरते समकोंक ताच्या मोगान थिरावूंक सम्याचो आदार आमी मागया. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता करया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्गा आनी पितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र वरवी गर्भे संभावलो आंकवार मयेतां सलमालो पोंस पदका तारेक सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका रिकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गा सोडलो सर्पदा देवताच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक लागलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. सम्या जेजू खंयसर दोग वा थेग म्हजे नवी संगता मेळटात थंयसर हांव आसां तांचे मदेगात म्हूण तुवें बसयलाय. आमचे मदें सम्या तूं सदांच आसाय. तुज्या नांवी आमी संगता मेळटा आसतना म्हणल्यार आमी सत वळखून घेता आनी आमची मागणी आमच्या काळजाच्या त्रेक आमचे सर गरजो आनी तेसावा आज तुज्या मुखार आमी दवरता. पापा साहेब आनी सर गवळ्यांनी तांकां दिल्ली दैवीक पदवी चड आनी चड लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी तुवें योजीत केलाय तशी वापरूंक तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी जमो जाल्ल्या आम सर्वांनी हर एक दिसा तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो खरो सोडवणदार म्हणल्यार क्रिस्ती भावार्थांत वाडोवंक आनी कुटुंबान तशें पिरगजेंत आमच्यो ल्हान व्हड जबाबदाऱ्यो तुजे सोडवणेचे येवजणे प्रकार शेवटाक पावयचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मोनपणी आमच्या वैयक्तीक देसा पासत कुटुंबाच्या गरजा पासत कोणी आमकां मागोवंक सांगलां मागणी आमी बसयल्ले आसात त्या सर इराद्या पासत आमी मागया. भोव मोगळा बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरली सगळी आमची खालती प्रार्थना तूं मानून घे. आमकां तुज्या भुरग्यांक कितें सक्कड गरजेचें तें तूं जाणाय बापा. आमी मागिल्ल्याच्या की वर्त्या मापान तुजी आशिर्वादा तूं आमकां दिताय म्हूण आमी वळखून घेता. आनी प्रत्येक जणांच्या दिसा तुज्या पुता जेजू थंय आमी गूण संबंद दवरून तूं आमच्या जिवितान आमचो सर्वंधार म्हूण वळखून घेवन ताचे संगी समकोंक तुजी कृपा आमकां धराळ मापान लाभय म्हूण मागता हांव. जोची येताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे भेसा. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमच्या सर्व तेसावांनी गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पर्जा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन ती सर्वेस्पराक थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय
की तुझ्या पुताक आमचो सडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानवालें तेच आमचे सवें तुका मानूंक पातक मास सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आमचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सगळी तुका जय जय. पूर्ण सगळी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, कंत बेजारांतली, कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आमकां ह्या सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच थीर रावंक आमकां शत्रेकाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटां सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. ओका सो एकवट असो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सदवंदार आमचे पसोद कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे आमकां फावना, पोंदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. सोम्या येथून धन्या स्वागत करता तुका. मोजे संगी येसा सैऱ्या सर्गींच्या येथून रास कर काळजान मोज्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानतात तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. पान 219 F6. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता.